नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज पणजेंतल्या आझाद मैदानावेल्या हुतात्म्या स्मारकाक भेट दिवन हुतात्म्यांक आर्गां ओंपलीं. तांच्या वांगडा पुलीस महासंचालक आलोक कुमार आनी वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. सुरवेक पुलीस दलाच्या पंगडान राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांकां शिष्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिली. गोयचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारल्या उपरांत तांची ही पयलीच भेट आसा. देशाच्या स्वातंत्र्या खातीर योगदान आनी बलिदान दिल्ल्या सुटक्या झुजाऱ्यांची याद करप हें तांचें प्रथम कर्तव्य आसा अशी प्रतिक्रिया राज्यपालांनी उक्तायली. I feel nice that I'm able to pay my respects and homage to all those who have fought for our independence. People like us who are born in free India owe a debt of gratitude to all of them who have sacrificed their time, their lives, and their future so that all of us can have a future and a good standard of living. So it is our responsibility to define our freedom and certain economic victories that we are seeing would not have been possible but for their sacrifice. राज्य विधानसभेत सहमत जाल्ले कोमुनिदाद सुवातेवेले घरां नियमीत करपी विधेयक गोंयकारांच्या फायद्याचें आसा. 80% गोंयकारांक ताचो लाव जातलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल सांजे गोंय विधानसभा संकुलान आयोजित पत्रकार परिशदेंत दिली. विरोधकांच्या बोवाळांत हे विधेयक सहमत जाल्या उपरांत मुखेलमंत्री पत्रकार परिशदेंत उलयताले. सरकारात हे बिल असेंब्लीन पास करता आसतना आमची हेज्या फाटलो उद्देश हाजे फाटली भावना कितें आशिल्ली हें कळपाक जाय म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक आपयला. आमचो उद्देश क्लियर आसा. फाटल्या गेल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात हायकोर्ट आसतलो किंवा बाकीच्या कोर्टांनी आसतलो वेगवेगळे कडेन वेगवेगळ्यांच्या घराचेर कंप्लेनी जायत आसा गोंयांत आनी वेगवेगळ्यो हायकोर्टाच्यो ऑर्डरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्यो ऑर्डरी, NGTच्यो ऑर्डरी ह्यो घर डेमोलिशनाचेर येत आसा. जेन्ना खुद्द मूळ सावयवेऱ्या गांवांतले लोक म्हाजे कडेन आयले, जे मूळ गोंयकार, जेंची 1980 जेन्ना पूर आयलो तेन्ना तेंची घरां काडली. त्याच्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरानूच तांकां सांगलें की तुमी घरां जी आसा ती ह्या जागेत बांदा म्हणून. आनी तांच्यांनी घरां बांदली. घरां बांदता आसतना तांच्यांनी बाबड्यांनी पळोवंक ना की ती कोणाची लँड ती. कारण तेन्नाचोच जर डेप्युटी कलेक्टर सांगता थंय घर बांद जाल्यार तांच्यांनी त्या रिकामी आसलेल्या घरात म्हणजे कुमुदातीच्या जागेन तांच्यांनी घरां बांदली. 100% गोंयकार आयजूय जर तुमी वचून पळयचे आसत तेंचो कितें दोश. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची कोमुनिदाद जमनींतली घरां कायदेशीर करपी दुरुस्ती विधेयक काल सभाघरांत सादर जालें. ताचें समर्थन करतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या दुरुस्ती विधेयका विशीं म्हायती दिली. आम्ही पळयता की कोमुदातीची जितकी घरां बांदलेली आसा ही घरां जी आसा ती आमच्या गोंयकारांची आसा. तुम्ही जर वचून पळयशात जाल्यार वेगवेगळे कडेन घरां जी आसा ती आमच्या समेस्त गोंयकारांची आसा. एकाचे जागे जे दिले आसात जाल्यार जागे कोणी भायल्या मनशांनी दिवंक ना. स्पिकर सर, हांकां जागे हे कोमुदातीच्याच लोकांनी दिल्ले आसा. कोमुदातीच्या लोकांनी दिता आसतना तांचे कडल्यान पयशेय घेतल्या. स्पिकर सर, हांगा कोणीच कोणाक फुकट जागो दिवंक ना कारण तेंच्यांनी पयशे घेतल्या आनी पयशे घेतल्या उपरांत आता हायकोर्टाची ऑर्डर येता. स्पिकर सर, ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ती घरां भरपाक येता. आतां कमिटी जी आसा स्पिकर सर खातीर तेची रेजोल्युशन आमी पळयता स्पिकर सर. कारण प्रत्येक गोंयकाराक आसतल्या 15 वर्सां म्हणजे जवळपास 4 महिन्याच्या पयलीं तो गोंयांत येयला आसतलो. जर पळयत जाल्यार तेजें घर हे बोर्डाक योग्य न्ही स्पिकर सर. म्हणून आमची हांगा रिक्वेस्ट आसा स्पिकर सर, घरां रेग्युलरायज करता आसतना आमी खंयसरूच म्हणूंक ना की ती फुकट घरां रेग्युलरायज करची म्हणून. जाल्यार सर तांच्यांनी ताका पयशे आमी नोटिफायड रेट जो ठरयतले त्याच नोटिफायड रेटा प्रमाणे जे पयशे जे आसात स्पिकर सर ते त्यांच्या अकाउंटाचेर जमा जातले.
येणावळ मंत्री आतनसियो मोन्सेरात हांणी काल विधानसभेत विरोधी आमदाराच्या खर विरोधांत कॉम्युनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाचे विधेयक सादर केले। या विधेयकाक आमदार कार्लोस पेरेरा, आमदार विरेश बोरकार, वेन्झी विएगास, विजय सरदेसाय, युरी आलेमाव, एल्टन डिकोस्टा या विरोधी आमदारांनी विरोध केलो। या विधेयका आड तांणी कांय मुद्दे उपस्थित करून सभापतीच्या आसना मुखार वचून घोषणा दिल्यो। त्या वेळांतूच मंत्री मोन्सेरात हांणी सभाघरांत दाखल केल्ले विधेयक आवाजी मतदानात मानून घेतल्याचे सभापती रमेश तवडकार हांणी घोषित केले। Objective and scope. The bill seeks to amend Section 3 of the Goa Regularization of Unauthorized Construction Act 2016 so as to widen the scope of the said act in the matter of regularization of unauthorized construction. A fresh window of 2 years to file application for person who could not apply earlier or whose applications were rejected on certain grounds is sought to be given. The built-up area limits are also been revised to permit regularization up to 600 square meters in village panchayat area and up to 1000 square meters in areas under municipal council or corporation, subject to permissible FAR norms. The bill seeks to amend Section 3(1). The amendment replaces the existing clause A and C of subsection 1 of Section 3 with new clauses. गोवा लेजिस्लेटिव्ह डिप्लोमा दुरुस्ती विधेयकाक विरोधकांनी विरोध करून लेगीत सरकारान भोवमताच्या नेटार ते सहमत करून घेतले। हे विधेयक लोकांक फटोवपा खातीर आसा असो आरोप विरोधी आमदारांनी विधानसभा संकुला भायर अशोक स्तंभा लागीं बसून निश्चित करतना केलो। हे विधेयक मंत्री आतनसियो मोन्सेरात हांणी सभाघरांत सादर केले तेन्ना सावन या विधेयकाक विरोध केलो। या दुरुस्ती विधेयकाचो लाव गोंया भायल्या लोकांक जातलो। सरकार पक्ष आपली वोट बँक घटमूट करपा खातीर या कायद्याचो वापर करतले असो आरोप विरोधी फुडारी युरी आलेमाव आनी हेर आमदारांनी केलो। राज्यांतल्या लोकांक त्रास करिनासतना पर्यटन उद्योगाक फायदो जाता जाल्यार आवाज प्रदूषणावेले नियंत्रण सदळ करपाक सरकार यत्न करतलो अशी जाप मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली। संगीत वाजोवपा खातीर सध्या रातची 10 वरां मेरेनची जी मुदत आसा त्या विशींचो प्रश्न आयज विधानसभेत उपस्थित जाल्लो ताका मुखेलमंत्र्यांनी जाप दिली। ताच्या फुडें म्हणजे इनसायड द प्रिमायसीस जेचो पॅक हॉला भायल्या लोकांक कांय डिस्टर्ब जायना ताचे कोणूच बंद करचो ना हे हांव सामकें एश्युरन्स आणि 12 मेरेन रेस्टॉरंट आणि हे काजरा 12 मेरेन ते जावं इनसाइड डेसिबल इनसाइड चलता भायर तेंच्यांनी जो डेसिबल जिको आवाज लिका डेसिबल मीटर बी दिला पुलिसांक एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान घेवनी न्ही तो जो फॅसिलिटी आहा ताका लेट हिम हॅव दॅट ओके क्वालिटी लेट हिम मेजर इट। संसदेच्या दोनूय सभाघरांत आयज गोंयच्या आदले राज्यपाल आनी राज्यसभेच्या आदले वांगडी सर्गेस्त सत्यपाल मलीक हांकां आर्गां ओंपली। फाल्यां ऑगस्ट क्रांती दीस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांणी 9 ऑगस्टाक सुरू केल्ल्या भारत छोडो आंदोलनात शहीद जाल्ल्या राज्यपुरुषांक सभाघरांत आर्गां ओंपली। त्या उपरांत विरोधी वांगड्यांनी ह्या मतदार वळेरेच्या मुद्द्यावेल्या बोवाळ सुरू केल्ल्यान सभाघराचें कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन तहकूब जालें। लोकसभेत ओम बिर्ला हांणी जाल्यार राज्यसभेत उपाध्यक्ष हरिवंश हांणी विरोधकांचो बोवाळ सुरू आशिल्ल्यान सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें। उत्तराखंडांतल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यात धराली वाठारांत जाल्ल्या ढगफुटी उपरांत मजत आनी बचाव कार्य अजून लेगीत झुजापावंड्यार सुरू आसा। भारतीय हवाई दळ हेलिकॉप्टर आनी विमानांतल्यान मजत कार्यांत वांटो घेता। आतां मेरेन 226 लोकांची सुटका केल्या। त्या भायर सुमार 20 टन मजत साहित्य आपदग्रस्तांक धाडल्या। राज्य आनी केंद्र संकश्ट निवारण पंगड, लष्कर आनी हवाई दळ तशेंच तिबेट भारत सीम सुरक्षा दळाचे पंगड लेगीत मदत कार्यांत नेटान वावुरता। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।